शिरगांवां आशिल्ल्या 3 मायनींतल्यान हजारांनी लिटरांचे उदक पंपांतल्यान व्हाळांत सोडटात म्हूण लोक बेजार. चौगुले, बांदेकार आनी वेदांतान व्हडले पंप बसोवन उदक पोय आनी व्हाळांत सोडटात म्हूण लोकांचो आरोप. सरकाराक मात पसून गोंयकारांचें पडलां आसत जाल्यार दखल घेवची आनी उदकाची नासाडी बंद करची म्हूण लोक मागतात. इवन तांकां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की तुम्ही उदक डिवॉटरिंग करपाचें न्हू, उदक पंपिंग करपाचें न्हू आनी भायर मारपाचें न्हू, तरी आसतना हे केअर करिना कोणाक. आज 10 दीस पयलीं सगळो मया मतदारसंघान सगळो उदकाक लागून सगळो लोक सगळे रस्त्यार येयल्ले. त्याच दिसांनी हेंच्यांनी हे उदक भायर मारपाचें चालू केलां. सगळे झरी तळी सगळे आमच्यो सगळे सुकलेले आहा आनी हे सगळें सेटींग आहा हेंचें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बसचे आमी लेटर धाडला ते काय केअर करिना. आयज हांगा पर्वरी सायडीक पावसाचें उदक एकटें करून आतां ते फिल्ट्रेशन प्लांट घालून सोदता. आमचे कडेन उदक हे पळय भरलेलें आसा. इजिली हांगासर आमी फिल्ट्रेशन प्लांट घालून आमकां उदक प्रोवायड करूं येता. PWCची गरज ना. आणि हे शेत एक बऱ्यापैकी पिकाऊ शेत हे कंपनीच्या ह्या तिनूय कंपनीच्या कारणांक लागून हे शेत आता 2005 पासून हांगा कांय कुड्डी फुलोंक ना. त्या मायनिंग पिटांसून घोग्यांनी म्हणजे दिसाक हजारांनी बॅरल उदीक ह्या भितरसून हांगा दर्याक सोडटा. हांगा गोंयान उदकाचो थेंब ना म्हणून लोक बॉब मारतात. जे उदकाचो बार्देश सारकिल्ल्या लोकांक आता गरज आहा टँकरान भरून तांकां तरी दिवचे बाबड्यांक. हे उदीक अशें सोडटा ते पळोवन काळीज हे जाता, सामकें कळवळटा. हे आमचें रक्त सोडलेल्या भशेन दिसता. तेका लागून सरकारान कितें तरी सरकाराक कितें चाड आहा जाल्यार सरकारान हेजेर कितें एक्शन घेवंक जायी. आज जवळजवळ 70 हेक्टर सुमार जमीन पडींग आसा आणि अशा परिस्थितीत लोकांक उदक पिवपाक मेळना. म्हादई खातीर व्हडलो लढो चल्ला पूण सरकारी यंत्रणा इतकी निश्क्रीय आहा. आमी अनेक वेळा तांकां विनंती केल्यो की पंप करपाक दिवंक नाका खाण कंपन्यांक. पंप करता आणि पोईंग मारता रिव्हर्स. अस्नोडा पार रिव्हर आसा न्ही थंयसर मारता. दुसऱ्या वाटेनसून वज्राच्या वेळानसून उदक भायर मारता. आतां अशा ज्या अडचणी आमच्यो सगळ्यो बांयो आटलेल्यो आसा, झरी आटलेल्यो आसा. एक दोनाची तळी सोडली जर नाल्यार एकाय उदकाचो स्त्रोत जिवंत ना. 24 आवर्स उदक भायर मारता. जवळजवळ 3000 हॉर्स पॉवरचे पंप लायले हांगासर. सरकारी यंत्रणा कांयच करिना. आमची अशी रिक्वेस्ट आसा ह्या मिडिया मार्फत की हेंच्यांनी ताबडतोब जे उदक भायर मारता ते बंद करपाचें. सायन्सच्या टिचरींनी स्वताक अपडेटेड दवरपाक जाय. आज भुरगीं खूब फुडें पावल्यांत म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो. सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्यांत पर्रीकार उलयतालो. ह्या वेळार पर्रीकाराच्या हस्तुकी भुरग्यांचो भोवमानय जालो. The topper of the 2017 VVM, that is Vidyarthi Vigyan Manthan exam from class 7 was from Goa in the entire nation, and the name of the girl is Ojasvi Faldesai. That she was awarded as Fomento Scholar by Fomento Group. Recently, she is shortlisted for scholarship to go to NASA by Educharya Pune through Kalpana Chawla National Scholar Exam, KCNS, and we wish you all the best, Ojasvi, that very soon we should see you visiting NASA and you stay through this particular Educharya event, which is a National Scholar Exam in the name of Kalpana Chawla. Thank you, everybody. In this exercise of Science Film Festival, you have noted that there is a scientist who interacts with you. Over the last 4 days, we had several scientists of national repute who had come. In the beginning of the film, they explained the concept therein, thereafter the film, and then came the discussion about what happens, what was the scientific event or principle that was involved in the storyline. Science teaching should not be formula based, it should be knowledge based. Next year, when you take scientific principle, you also take a workshop for how teachers to give them easy concept of teaching science, easy concept of understanding science. Example, we have the science will be a very interesting subject. In fact, physics is a subject because it's a very logical subject. A science teacher should never be afraid to say that, okay, I don't understand or I can't explain it today, I will explain it tomorrow.
He can go back because nowadays students go into Googles and everything and they know better sometimes. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.